जेजू क्रिस्ता, ये जेजू क्रिस्ता, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता, पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता, कुटाम आमचे आराधनानी वंदन करू, कुटाम आमचे समर्पिता, कष्ट दुःख आमचे आराधनानी वंदन करू, कष्ट दुःखांचे समर्पिता, पीडा शिडा आमची आराधनानी वंदन करू, पीडा शिडा आमची समर्पिता, खंत बेजाराय आमची आराधनानी वंदन करू, खंत बेजाराय आमची समर्पिता, हालेलुया, 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 स्तुती जेजू, जय जय तुका जेजू, गोड सिता तुका म्या जेजू, आमचे संगीरा सुम्या जेजू, आमका समाधान दे सुम्या जेजू, आमचे खोस परिहार कर सुम्या जेजू, हर का तुका सुम्या जेजू, हर का तुका सुम्या जेजू, हर का तुका सुम्या जेजू, अगला तुका जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू।
मोइजेक भेटलेलो सुरेस्परो देव म्हणालो, म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलें, तांची बोब हांवें आयकली, तांकां सुटका दिवच्या खातीर हांव देंवन आयलां. तेच पळोवच्या, तेच उलोवच्या, तेच आयकूच्या, तेच जाप दिवच्या, तेच मोग करच्या, तेच बोक्सन दिवच्या जिवंत देवा मुखार आमी आतां आसाव. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे उजेर थिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो थाळो उबारन देवाक वाखणतलो. ह्या तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमचे सर कश्ट दूख खंत बेजाराय सर आमी देगेर दवरनो. हो थोडो वेळ आमकां रचतेल्या, आमचे सदनच पोशण करतेल्या, आमकां सदांच राखतेल्या, आमचो सदांच मोग करतेल्या, आमकां सदांच बोक्सान दितेल्या ह्या सुम्या मुखार आमी करसूंक तयार जावया. ल्हानशा उड्या रोपाकाल आमचो सोमी आमच्या मुखार हजर आसा. हे घडीभर आमचे दोळे ह्या उण्या रोपाकार आसल्या सोम्याचेर आमी कंसोवया. हितू ल्हानसो उंडो तरी सगळ्या सर्ग संवसाराचो राय ह्या उंड्या रोपाकाल हांव तुमचे संगी सदांच आसतलो, तुमची जतन हांव घेतलो म्हणून सदांच ताचे हजरपणो आमकां दिवच्या ह्या सोम्याक आज आमी अर्गां दिवया. कितलो अपरिमीत मोग तसो, कितलो गुण तसो मोग आमी उतरांनी कितें सुवर्णूंक सोंसचें ना. पूण खंडीत जावन ताचो मोग खऱ्या रितीन बगुल्ली आमी आमच्या काळजांत ताका अर्गांच उले सदांच आमी दिवंक फावो. वजबी जावन आसा आमी सर्वेस्परा सदांच अर्गां दिवचें आनी ताची स्तुती गावचें, कित्याक ताणें आमकां रचला आनी तसो आमकां हर एक घडी राखता आनी आमची जतन घेता. पूण सबार फावटी जेजून नितळ केल्ल्या त्या 10 जाणां कोटकारा बरी आमी चलता. गुण जाल्ले 10 जण कोटकार जाल्यारी उपकार पाठोवंक पाटी आयिल्लो एकलो मात्र.
हे सगळे आम्ही लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 17 वळ 11-20 हांगासर आमी वाचता. तरी आमचे अनुपपूर्ण पळको वळखोवी आज आणि सदांच देवा कर्ग आणि होगळा पाठोवंक उडास दवरया. जेजू 10 जण कोटकारांक नितळ करता पूण एकलो मात्र तसो उपकार आणि ताका अर्गां दिवंक पाटी येता. ह्या कुटकाराची स्थिती भोव भिरमतेची जावन आसली. पिडेन आनी बुकेन ते वळवळताले. कोण तांच्या कुडयेन विस्तारून आसले. तांची कुडी विद्रूप जाल्ल्यो. त्या शिवाय तांकां समाजांत जागो नासलो. गांवा भायर एक सुर्या सुवातेर तांणी जिवंक जाय आसलें. तांणी थंयच पिडेंत कोरगोण मोराजें आसलें. थंयसरल्या स्थितीर आसल्यांक जेजू दया दाखयता. तांकां परते गूण करता. 10 जाणांकी गूण करता. पूण एकलो मात्र पाटी येवन जेजू तुका थँक्यू म्हणटा. हे घडी बरो ह्या सोम्याचेरच दिश्ट घालता आसतना आमकां आमी सवाल करया. खंयसर आसा आमी? त्या 9 जाणां कोटकारा पैकी वा त्या एका कोटकाराचे आमी थोड्या पटी त्या कोटकारा बरी जाल्या नैंगी कितले जण देवाक ताणें केल्ल्या उपकारा पासत अर्गां दितात. देवान आमकां रचला. आज आमी सर्व हांगासर येवन पावल्या. सकाळी उठल्या, कितें नाश्तो केलो, उपरांत भायर सरल्या. थोड्यांचे लांब पयन आसूं पुरो, थोड्याचे मोठे पयन आसूं पुरो. पूण हांगा रेग्युलन्स आमचें मन कितें जावंक पावलें. आमकां राखल्याक, आमकां शबितायेन हांगासर पावयल्ल्याक आमी न्हीद जावन अर्गां दिलीं की. कितल्योश्यो अश्यो असल्यो घडयो आमच्या जिवितांत आमी बगूनच आसता. पूण देवा मुखार सोम्या मुखार येता आसतना आमच्या तेसांवांची एक पट्टीत आसता शिवाय ताणें आमकां दिल्ल्या केल्ल्या उपकारांची आमी विसर पडटा. हे घडी बरो आस देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर, सर असऱ्यां खातीर आमच्या जिवितांत ताणें सबार असऱ्यां केल्यात. जर तर हांगासर आमी पावल्या तर तेंचो व्हडलें असर हें. कितल्याक जाणांक ह्या घडये ह्या जुजय वसाच्या पांयां तळा येवंक मोन आसलें जावं पुरो, तो अवकाश तांकां लाभोंक ना. पूण देवान हो आमकां फावो केला. कितलेशे जाणांक बरी भलायके निमती तांकां हांगा येवंक मोन आसलें जावं पुरो, तांकां जावंक ना. देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या, हांगासर येवन पावयलां. हे सरणी आसता आसतना एक घडी सोड, एक घंटो सोड, एक दिसी पावसो ना. देवान केल्ले ते उपकार आमी जर तर नियळटा तर जावं दी. खंडी जावन देवान केल्ले उपकार परत आमच्या मती काडया.
ह्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया आनी आमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या. सुम्या तुज्या सारक्याचे जावन तुवें आमकां रचयल्ल्या पासून अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या. दिसपडते आमची जतन घेतिल्ल्या पासून अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या. तुज्या पुताक दान आमची सोडवण केल्ल्या पासून अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या. तुज्या पवित्र बारीपात आमकां पवित्र केल्ल्या पासून अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या. आमच्या पातकाच्या बक्षान आमकां दिल्ल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. तुज्या अपरिमीत मोगा पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. पविस्ताना मारीपात तुवें लाभयल्ल्या नव्या जिविता पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. ख्रिस्ताच्या पवित्र कुडी रक्ता मारीपात तुवें दिल्ल्या आत्मीक कणा पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. आमच्या जिणेंत तुवें दिवच्या समाधान आनी संतोषा पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. काळजाचेर ताळण्याचेर आनी वायट सवयांचेर जैत व्हरूंक तुवें दिल्ल्या त्या कुरपे पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. कश्टा वेळार तुवें दिवच्या त्या धैर्य आनी बुजवणे पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. सगळ्या तुज्या पयस सभे पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. आमच्या पापा साहेबा फ्रांसीस आनी गवळी बाप पिटर पावला पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. सर्व याजकां आनी धर्मिका पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. आमच्या राष्ट्रा पासून आनी आमच्या राज्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. संवसारांतल्या सर बऱ्या मनाच्या व्यक्ती पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. संवसारांत बरेपण करूंक आशेवच्या सर मोगाच्या मनशा पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. आमच्या सर आमच्या फिरगेजा पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. आमच्या मोगाच्या मनशा पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. आमकां तुवें दिल्ल्या सर इश्ट मित्रां पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. आमी मागिल्ले सर उपकार आमकां फावो केल्ल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. कश्ट अनवरांतल्या आनी विघ्नांतल्या आमकां सदांच राखिल्ल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. तुवें आमकां दिल्ल्या सर बऱ्या भलायके पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. तुवें आमकां दिवच्या दिसपडत्या ग्रासा पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. आमकां समेस्तांक बरें काम करूंक बळ आनी सकत दिल्ल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. आमच्या कामाक फावो तो प्रतिफळ लाभयल्ल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. ह्या घडये तुका आराधन करूंक आमकां दिल्ल्या त्या अवकाशा पासून अर्गानी होगलाप तुका सुम्या. अर्गाचे तुका तुकाच दिल्याक म्हाका. अर्गाचे तुका तुकाच दिल्याक म्हाका. अर्गाची तुका तुकाच दिल्याक म्हाका. अर्गाचे तुका तुकाच दिल्याक म्हाका. अर्गाची तुका तुकाच दिल्याक म्हाका. अर्गां तुका जावं होगळाप तुका जावं आतां आनी सदां. अर्गां तुका जावं होगलाप तुका जावं आतां आनी सदां. अर्गांचे तुका तुकाच दिल्याक म्हाका. अर्गाची तुका तुकाच दिल्याक म्हाका. बावडू कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवंदार. बावडूंक कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवंदार. म्हाका सोम्या तुजो आदार जावं तुजो
तो पातक्यांचो मोग करता, पातक्यांची सलवसांव अपेक्षिता आनी पाताक भोगशिता. हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू क्रिस्त, लुकाची वांजेल अध्याय 15 वळ 2. पाताकरची गरज नातिल्ल्या 9 नितीवंता प्रास आपल्या पाताक रडोवन जिणी बदलच्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोश पावतलो. तर आमच्या पाताक आमी रेडी आहा. सरस्पराच्या बॉक्साने आमी मागया आनी एक नवी जिणी मोगाची, नितीची आनी सताची जिणी जियोंक निर्धार आमी करया. हे देवा, पाताक आदारन तुजेर आमी सुकल्या, पातकांत आमी जल्मल्या आनी पातकांत आमी जियेल्या. पूण देवा, तूं जावन आसाय सर्व मोगाळ, सर्व काकुळदार, पातक्यांनी नाश जायनाये. बगार पाताक रडोवन आपणा सरशी फाटी येवंक जाय म्हणून तूं खुशी व्हरताय. आमकां तूं सोदून येताय आनी पाताक रडिल्ल्या वेळार आमकां मोगान बक्षिताय. सोम्या, तुजे काकुळतीचेर पातयेवन आमची सर पातकां आमी रडटा आनी एक नवी जिणी जियोंक ह्या घडये आमी निचेव करता. मनीस अस्कत, आमी सर्व मनशां अस्कत. जर आमची अस्कत काय आमी वळखता, तसो देव आमकां जाणा आसलो, आमकां राखसो आनी पोससो. आमची अस्कत काय वळखता, ताच्या कृपेन आमकां घट करता. तर ह्या घडये कसलींच पातकां आमी पळोवन दवरनासतना ह्या सोम्या मुखार आमी दवरया. ह्या पातका वरवीं अस्कत जाल्ली आमची कूड, आमची मोत, आमची काळीज ह्या सोम्याच्या बॉक्साच्या मुखांतर आमी घट करया, दृढ करया. अशें ह्या रसिल्ल्या आमच्या देवाक वाखाणूंक, सदांच ताका अर्गां दिवंक ह्या कुडी मुखार ते साथ जावच्याक आमी मागया. आमचे जबाब, आमची पातकां बक्षी येसुमिया, आमची पातकां बक्षी येसुमिया. तुज्या मोगांतय आमी दाखयल्ल्या आपेक अलक्ष्य पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. तुका आमी केल्ल्या सर आत्माना पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. तुजेर आमचे पातयांनी आनी आमचो भावार्थ दंडळ्या पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. कश्टाच्या वेळार तुका दुर्साल्ल्या पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. मागण्यांतय आमी दाखयल्ल्या सर्व शेळेपणा पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. साक्रमेंत स्वीकार करूंक आमी केल्ल्या गळ्या पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. पेल्याक आमी उतरांनी आनी करण्यांनी केल्ल्या आत्माना पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. आमी हेरांचो मोग मसोर केल्ल्या पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. आमी हेरांतय दाखयल्ल्या त्या रागा पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. वायट उतरांनी हेरांक आमी अपमान केल्ल्या पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. पेल्याच्या वस्तूची आशा केल्ल्या पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. अनितीन हेरांक आनी आमी धोको दिल्ल्या पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया. पिडेसाचो आनी गरजेवंताचो वेपार आमी केल्ल्या पासून आमची पातकां बक्षी येसुमिया.
काम करच्यांत आमी केल्ल्या त्या आळसाया पासून आमची पदकां बक्षी येसू मिया आमची देणी फावो ते बरी पेल्यांच्या उपकाराक वापरण्यातल्या पासून आमची पदकां बक्षी येसू मिया असमाधानाक आमी खाराण जाल्ल्या पासून आमची पदकां बक्षी येसू मिया आमी आमच्या उतरां आनी करण्यांनी वायट देख हेरांक दिल्ल्या पासून आमची पदकां बक्षी येसू मिया आमचेर चुकल्यांक बक्षिनातल्या पासून आमची पदकां बक्षी येसू मिया आमच्या गर्व आनी अहंकारा पासून आमची पदकां बक्षी येसू मिया आमी दाखयल्ल्या स्वार्था पासून आमची पदकां बक्षी येसू मिया हेरांतय आमी दाखयल्ल्या निष्ठुराया पासून आमची पदकां बक्षी येसू मिया तुझे उतार आमी खरेपणी पाळिनातल्या पासून आमची पदकां बक्षी येसू मिया जेजू आमच्या सुमिया पदक्यांक तुवें बक्षिलय आनी तांकां नवें केलंय रस आमचें तें एक नवें काळीज हुमटून उडय आमच्या काळजांत सर रितीचो द्वेश सर रितीचो मसर सर रितीचो स्वार्थ गर्व आनी अहंकार कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारकी खालती आनी बळी जेजू बळ्या आनी काळत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकी काकुळ तुझी करिये देवा काकुळ तिसो तुमचा अपराध मुझे दून काढणी तळ म्हाका कर इमा प्रासड काकुळ तुझी करिये देवा काकुळ तिसो तुमचा अपराध मुझे दून काढणी तळ म्हाका कर इमा प्रासड एक निर्मोल काळीज रचून दी देवा नवोत्म मुझे भितर घाल उल्हासा सोनात म्हाका परत आयकोंक दी सोडवणेचो संतोष स्थिर सांबाळ एक निर्मळ काळीज रचून दी देवा नवोत्म मुझे भितर घाल उल्हासा सोनात म्हाका परत आयकोंक दी सोडवणेचो संतोष स्थिर सांबाळ सोडवणेचो संतोष स्थिर सांबाळ सोडवणेचो संतोष स्थिर सांबाळ सर्वेस्परा न्यायनिती पसत म्हजी विनवणी आयक म्हज्या मागण्याक चित दी म्हज्या प्रार्थनाक कान दी म्हज्या वंडाचेर कपडना तुज्या मुखामळांतान म्हजो न्याय निर्णय भायर सरो तुजे दोळे न्यायनीत पळोव म्हज्या काळजाची तपासणी कर रातच्या वेळार म्हजी परीक्षा कर उज्यान घालून म्हाका पारकी पूण म्हजें थंय कितेंच वायट तुका मेळचें ना हेर मनशां बरी म्हज्या तोंडांत हांवें गुन्यांव करूंक ना तुज्या वंडाचें उतर हांव सांबाळटां तुज्या उपादेशाचे वाटेर म्हजीं पावलां आसात म्हजे पांय तुज्या मार्गा वयले हालणांत देवा हांव तुका उलो मारतां कित्याक तूं म्हाका आयकताय म्हाका कान दी म्हजी उतरां चीन दिवन आयक तुज्या मोगाची विस्मितां तूं म्हाका दाखय आपल्या दुस्मनांत तुज्या उजव्या आसरो घेतिल्ल्यांच्या थारोका
तुज्या दोळ्यांतले बावले बरी म्हाका राख, तुज्या बाकाटाचे सवळेंत म्हाका लिपय. देवाचें उतार आयकूंक आमकां समी तयार करया. गावया आमी आतां गीत येसू देवने शरणम.
जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो मासो तो वळ म्हणालो, सोमया तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, हांवूच सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात केल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. देवाचें उतर हें. क्रिस्ता बसया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आतांच आयकल्लें तें उतर, तोमासाचे सवाल आनी जेजूची जबाब. सोमया तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणाव जावची कशी. जेजून सांगलें उतर, जबाब, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. खंयच्याय ह्या फाल्याण्या गांवाक आमी वचूंक भायर सरता आसतना आमकां वाट चुकल्या वेळार आमी हेरांक आमी विचारता. तांच्या इशारा प्रमाणे आमी मुखार चमकता. पूण इशारे जर तर आमी विसरल्या तर आमी वाट चुकता. तशेंच एकलो मनीस आमी वाट विचारल्या वेळार तसो सांगता, हांव तुमच्या संगाता येता, तुमकां खंय वचूंक आसा गी थंयसर पावयता. एकलो वाट दाखयता आनी एकलो वाट जाता. जेजू वाट दाखयता मात्र न्ही, वाट जाता. वाट जावंक तितलें सलीस न्हय, वाट दाखोवंक सलीस. वाट जावची म्हळ्यार कितें आपणें केलां तेंच जर तर आमच्या जिवितांत लागू करता तर संपूर्ण वाट जाता. जेजून केलां तितलेंच. आपणा जिवितांत, आपल्या जिवितांत कितें केलें गी तेंच हेरांक ताणें सांगलें, तीच शिकोवण ताणें दिली. आनी अशें सर्गराजाक वेची वाट दाखयली मात्र न्ही, आपुणूच एक वाट जाली. जेजू परत म्हणटा, हांव जावन आसा सत. ह्या दिसांनी सताक मोल ना म्हणूनय आसा. पूण सताक सदांच जैत लाभतलें म्हणलें आमकां सर्वांक, आमी सर्वांय जाणांय आसा. त्या दिसून जेजू आपल्या जिवितांत सत उलयलो मात्र न्ही, तो सत जालो. सत सदांच तो उलयलो. सता खातीर आपलें जिवीत ताणें अर्पिलें. अशें तो सत जालो. कितें ताणें ह्या संवसारी जिवितांत आसतना केलें गी तेंच व्हड सत जावन सगळो संवसार ह्या सोम्याच्या फाटल्यान गेलो. हांव जावन आसा जिवीत. कसलें जिवीत सोम्याचें. सोम्याचें जिवीत त्यागाचें, मोगाचें, समाधानाचें, शांतीचें. आपलो जीव सगळ्या संवसारा खातीर, हर एका मनशा खातीर वारयलेलें तें जिवीत, शाश्वत जिवीत. खुर्सार उमकाडलो सोमी साबारांनी चिंतलें जावं पुरो.
सगळें संपदलें. पुणून देवा मुखार तें सगळें उक्तें जालें. सस्नीक जिवीत आमकां सर्वांक लाभच्याक एकल्या मनशान आपलो जीव त्याग करून त्या कुर्सार व्हरयलो आनी आमकां सर्वांक सस्नीक जिवीत लाभयलें. हो सुसोमी वाट सत आनी जिवीत म्हणून सर्वांक बसयलेलो ह्या ल्हानशा उड्या रुपाकाल आसा. ह्या सुसोम्याक आमचो आदर्श जावन घेवया. तांणी सांगलेली ती वाट आमी समकोवया. तांणी उलयल्लें तें सत आमच्या जिवितांत आमी पाळया. ताणें जियेल्ली ती जिवीत त्यागाची सॅक्रिफिसाचें जिवीत आमचें कर्ण घेवया. त्या सुसोम्या कडेन आतां आमची सर मागणी सर तेसवा ताचे समोर आमी दवरया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणल्यार त्या भारतीवेच्या मागण्या मुखांतर आमची सर प्रार्थना ताका आमी आतां समर्पुया आनी आमची जबाब जावन दी. सोम्या पाव म्हाका, सोम्या पाव म्हाका, तुज्या शिकवणे प्रमाणे जिवंक कश्ट मारतना, सोम्या पाव म्हाका, मागण्यांत सुखी दाड बगतना, सोम्या पाव म्हाका, पातकाच्या पासांत हांव सांबाळतना, सोम्या पाव म्हाका, वायट संवयांचेर पडच्या वेळार, सोम्या पाव म्हाका, कुडीच्या वडण्यांनी कश्टातना, सोम्या पाव म्हाका, जिणयेंत निराश बगतना, सोम्या पाव म्हाका, कष्ट अनवरामध्ये अडचतना, सोम्या पाव म्हाका, पिड्याने आकांता वेळार, सोम्या पाव म्हाका, पिड्या सोसूंक तांकां नासल्या वेळार, सोम्या पाव म्हाका, सबार दुबाव मध्ये संपडतना, सोम्या पाव म्हाका, कष्टा वेळार तुजेर पातयेंनी दंडळतना, सोम्या पाव म्हाका, नश्ट बगोवन सलवतना, सोम्या पाव म्हाका, बेकार आसून बेजार भोंवतना, सोम्या पाव म्हाका, कुटुंबांत आसामाधान उर्ब जाल्ल्या वेळार, सोम्या पाव म्हाका, मरण कुटुंबांत दूख हाडल्या वेळार, सोम्या पाव म्हाका, सर्वतान पयस उरून एकसुराय भोगतना, सोम्या पाव म्हाका, हेरांनी आमकां विश्वासघात केल्ल्या वेळार, सोम्या पाव म्हाका, हेरांनी अनितीन चलयल्ल्या वेळार, सोम्या पाव म्हाका, बऱ्या केल्ल्यांक वायट पाटी मेळटाना, सोम्या पाव म्हाका, हेरांक वायट करूंक मौन ओडटाना, सोम्या पाव म्हाका, हेरांचेर फारीकपण काणयेक मौन ओडटाना, सोम्या पाव म्हाका, हेरांक बोगसूंक कश्ट मारताना, सोम्या पाव म्हाका, कामांत फावो तो प्रतिफळ मेळनातल्या वेळार, सोम्या पाव म्हाका, दिसपडत्या कामांत पुरासान बगतना, सोम्या पाव म्हाका, दुर्बळकाये वरवीं कश्ट जाताना, सोम्या पाव म्हाका, सर म्हज्या गरजांनी, सोम्या पाव म्हाका, म्हज्या मरणाच्या वेळार, सोम्या पाव म्हाका, जेजूच्या नांवार बापा ही मागणी करता तुका, जेजूच्या नांवार बापा ही मागणी करता तुका. ह्या सुसोम्या कडेन थोडो वेळ आमी करशिल्लो. आतां मौनपणी ह्या सुसोम्या कडेन आमी उलोवया. कितें आमी ताचे तवना शेतां तें आमी ताचे कडेन सांगया. तो कितें आमकां सांगोंक आशेता ताका आमी खाण दिवया. खंडी जावन आयचो संदेश होच. हांव जावन आसलो वाट सत आनी जिवीत. तुमी वाट सत आनी जिवीत जाया. उतरांनी करण्यांनी सदंस म्हजी शिकवण तुमच्या जिवितांत ती पाळ्या. खंडी जावन हो संदेश ह्या सुण्या रुपाकाल आसल्या सोम्या मुखांतर आमकां लाभला. तर ह्या सोम्याचो आदार मागून
ताचे बेसांव घेवन आमी घरा वेता आसतना कितें ताणें आमकां आज सांगलां की तें कार्यागत करूंक तसो उपकार आमी मागया आनी ह्या बेसांवा वेळी आमी दिमेर पडोन ताचे बेसांव आमी आपणावया. Ora sacramenta sasnanga gloria urvilya rupa bodha novio तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका त्रित्वज्ञा जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्रत्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. ख्रिस्ताचे मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो या पवित्र रितीन पावते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळजान नितळ मनान हें पवित्र बलिदान देवाक मनवा सारकें पेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हे घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या अंतस्करणाची सर्ती आमी करया.
आमी आदारल्या सरपातकांची खरे दुखदन सांगता आमी मागया हांव पातकी सरपतदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गोच्या अनुसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्या होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो बोवड अपराध ह्या पासत बेगे सदां सुद्दां मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती करार प्रार्थना मागता सर्वदार देव आमची काकोळज करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससाच्या जिविता फावो आमेन प्रार्थुया सरस्पर आमच्या बापा सांजो देवासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळिकायेची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फाव करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वचप अशें आसता एक राती दर्शना मुखान सोम्यांक पावलोक सांगले भिये नाका उलय ओगो राव नाका हांव तुजे सांगता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बादा करूंक तांगचे ना कित्याक म्हजे म्हणले साबासन ह्या शारांत आसात अशें पावलो कोरिंतान 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचे उतर तांकां परगट करतालो पूण गालियो आकायांत रोमाचो अधिपती जावन आसा जुदेव सगळे सांगता मेळून पावलोचे उपराटले आनी ताका दन नितिसालाक व्हरून गेले ते म्हणाले हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचे आराधन करूंक लोकांक शिकयता पूण पावलो तांकां जाप दिवंक ताण काडटा म्हणटासतना गालियो जुदेवांक सांगी लागलो जुदेवानो खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आसलो पूण हे शब्दांक नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंद जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच ते इत्याद करून घेया तसल्या संगतीन मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना अशें ताणें तांकां नितिसालांतले भायर केले तवळ तांणी सकटान मेळोन सोस्तेनेसाक सिनागोगाच्या अधिकारांक धरलो आनी नितिसाला मुखार ताका पोवपायलो तरी पूण गालियोन ह्या खंयच्याय लक्ष करी दिली ना पावलो आनी साबार दीस कोरिंतांत रावलो उपरांत भावांक आदेस म्हणून प्रिसिल्ला आनी अक्विला सांगता तारुदन सिरियाक गेलो केंकेर पावताच ताणें आपल्या माथ्याचे केस तासयले कित्याक तशी ताची आंगोनो आसली देवाचे उतर हे श्लोक आमचो देव आख्या प्रितमेचो राजा सोमेस परसानो ताल्यो पेटा बोबाट मारून देवा जैता गीता गाया अत्युन देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय कित्याक आख्या प्रितमेचो अदीक व्हरतो राजातो श्लोक
आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा परसांक आमच्या आदीन ताणें केल्यान हेर जातींच्यागी आमच्या पांय तळां घाल्यान आमचे दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां हे वटपण जाकोबाक आपल्या अपरिमीत मोगान ताणें फावो केला श्लोक आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गाट चडटा तुतुरीच्या नादा सर्वेस्प सडात वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकाना आमच्या राया हरसिया ताका वाकाना श्लोक आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा उद्गार हालेलुया 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 क्रिस्तान कस्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावन आनी अशें आपले मायमे बरें भितर सरून हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें हालेलुया 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 सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सभे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक सांगी लागलो सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळो कुशाल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता पूण ती भुरग्यांक प्रसूत जातस संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्यार संतोशान आपणे सोंसिल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना तुमचे विशयेंत तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली तो संतोश कोणूच तुमचे लागसो काण्ण व्हरूंक शकचो ना तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जिवंत क्रिस्तांतय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जेजो जिवन जावन सबार जाणांक भेटलो ताच्या भेटे वरवीं शिसांतय बदलावान आयली भियेल्ले शिस धैर्यान भरले आनी ह्याच जिवंत क्रिस्ताक परगडोवंक लागले हे शिस जेजू ह्या संवसारी आसतना ताचे शिकोवण आयकल्ले ताचे संगी भोंवल्ले ताचे संगी जियेल्ले आनी उपरांत जेजू गुडसार मारल्या उपरांत पळोवन दवरले पूण जिवंत क्रिस्त केन्ना ताका आपूण जिवन जालां म्हणून परगट रितीन सांगता तेन्ना तांची बदलावण जाल्ली उपरांत पळोवंक गेल्यार सांव पावलो एक वर्तो सांत तो शिसां पैकी एकलो न्हय पूण जिवंत क्रिस्ताक केन्ना तो भेटलो गी ताची जिणी बदलाली क्रिस्ताक दोगदून आशिल्लो हो मनीस क्रिस्ताच्या मोगार पडलो क्रिस्ताच्या मोगार पडलो मात्र न्हय ह्याच क्रिस्ताक सगळ्यांनी तो प्रसारूंक लागलो हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें तें वाचप सबार दिसांनी जावं सबार जाग्यांनी तो गेलो आनी उपरांत कोरिंत ताका मोगाचें शर जावंक पावलें कित्या खातीर थंयसर चड आनी चड लोक केन्ना ह्याच जिवंत क्रिस्ताक तो परगटूंक लागलो की
हें शिकोवन आयकून क्रिस्ता थंय पडतालो. ते देखून ह्या कुरींत गांवाक गांव सोडून वचोंक ताका मोडना तरी मुखलें आनीकी चड आनी चड व्हड मिसांव ताचेर आसा म्हणल्या खातीर ह्या करीन घरांक आदेश मागून तो दुसऱ्या शाराक येता. आयच्या शुभ वार्तान आमी आयकल्या नंतर जेजू जिवन जाल्या उपरांत सर्गार सोडोवंक आयतो जाता आसतना ह्या दिवसाची थोडी उतरां आपल्या शिसांक तो उलयता. हांगासर दोन संगती आमच्या जिवितांत घडचेच, संतोश आनी दूख हाचे विशीं जेजू उलयता. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कार रडटल्यात पूण संवसार तो खुशाल बरीत आसतलो. कोणाक उद्देशून ही उतरां जेजू सांगता. सुस्कार रडटल्यात कित्याक खुर्सार मेल्या उपरांत तांकां बेजार पावले, ते रडले. त्या वेळा संवसार थोडे जेजूच्या त्या मरणाक कारण जाल्ले ते हांसोंक लागले. पूण केन्ना जिवंत क्रिस्त वस्तू जिवन जालो की तेन्ना रडलेले मनीस संतोश पावले. कित्याक त्या जिवंतपणा मुखांतर सगळ्या लोकांची जिणेंत बदलाली. परत जेजू सांगता, तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. हांगासर सूख आनी दूख म्हणटा आसतना जेजू 3 संगती आमकां सांगूंक आयज येता. पयल्यान पयलें सूख आनी दूख ह्या संवसाराचे नियम आसा. ते हर एकल्यांक ह्या संवसारीक जिवितांत मेळटाच ते बगूंकूच आसा. थोड्यांक संतोश चड आसूंक पुरो आनी थोड्यांक दूख चड आसूंक पुरो. पूण केन्ना हें दोगांचें मिश्रण जाता गे तेन्ना जिवीत अर्था बरें जाता. संतोश आसल्यार ह्या जिविताक अर्थ ना, दूखच आसल्यार ह्या जिविताक अर्थ ना. त्या देखून पयलें लिसांव कितें म्हळ्यार सूख आनी दूख ह्या संवसाराचे नियम आमी ते घेवंक आसा. दुसऱ्यान जेजू सांगता की दूख शाश्वत न्हय आनी एके सांगचें तर संतोशूय शाश्वत न्हय. त्या देखून दूख आसल्यांनी सांगूंक नजो म्हाका दूखच गी ह्या संवसारांत, आनी संतोश आसल्यांनी व्हडपणू लेखूंक नजो म्हाका संतोशूच ह्या जिवितांत. त्या देखून दूख ही शाश्वत न्हय, संतोशूय शाश्वत न्हय. केन्ना संतोश आमकां लाभता तेन्ना आमी उक्त्या मनान आमी घेवंक आसा. केन्ना दूख आमच्या जिवितांत लाभता तें आमी उक्त्या मनान घेवंक आसा. त्या देखून जेजू हांगासर एक बुजवण्याची उतरां जेजू सांगता कितें म्हळ्यार तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. जेजू सांगना तुमचो संतोश दुखान बदलतलें म्हणून. म्हळ्यार जर तर आमी दुखांत आसा तर खंडीत जावन आमकां संतोश मेळटलोच. पूण संतोश आशिल्ल्यांक दूख म्हूण सांगूंक ना. त्या देखून दूख तें शाश्वत न्हय, संतोशूय शाश्वत न्हय. त्या देखून आमचें जिवीत सदांच जेजूच्या जिवितांत मांडून हांसूंक जाय. आनी तिसरें, आमच्या जिवितांत एक दूख आसा तरी ताच्या उपरांत संतोश लाभतलो म्हणलो तो बरो वचोय आमकां जाय. त्या देखून जेजू आपूण सर्गार सोडून वयच्या आदीं आपल्या शिसांक बुजयता, धैर्य दिता. तुमी म्हज्या मरणा मुखांतर दुखेस्त जाल्यात, पूण दुखेस्त जाल्यारय मुखार सस्तीक संतोश तुमकां लाभतलो. आनी तसो कितें संतोश जेजून त्या शिसांक बसयलो गे तसो संतोश आमकांय बसयला. आमी सर्वां त्याच जिवंत क्रिस्ताची परसा. कित्याक
सांबावला बरी आमी सर्वां त्यास जिवंत क्रिस्तातय पातयेवन भावार्थ दवरन आसा आनी तसो जिवंत क्रिस्त आमकां सर्वांक राखता आनी सांबाळटा आनी आज तसो जिवंत क्रिस्त आमकां सर्वांक एक आपोवणें दिता ह्याच जिवंत क्रिस्ताक आमी हर एकल्यांनी साक्ष जावच्याक तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जिवंत क्रिस्ताक आमी पातयल्या जिवंत क्रिस्ताक आमी वळखल्या जिवंत क्रिस्ता मुखांतर आमकां आमच्या जिवितान सबार बरेपण लाभलां तर ह्याच जिवंत क्रिस्ताक आमी साक्ष जावन मुखार येवया आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी ह्या जिवंत क्रिस्ताक आमी साक्ष जावया आमेन. दिलेली सोदेणी हायबून आयल्या कावटे पडी निर्भोळ मोनी जेजू आमच्या सोम्यासरी जमलं तुझे लागी मारून घे म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वपदरा देवा बापा म्हणटात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नव्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सृश्टीच्या रचणारा सर्व मनशाच्या तारका आपले फर्जे खातीर सांज जे वासन खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान वलय हे सशगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फाव करणे मे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो आमची कळसां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरात उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया ओय आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पोदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष परीस काळजाच्या उमाळ्यान तुज्या सेवका सांजुजे वासा पजूत आमी तुका दिनवासता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उसवडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हे ताचे देखी बरीत परसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान चळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून हो नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्त संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आनी स्तुती गायता. हळदारांचो सर्वेस्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर. तुज्या अपवित्रत्म्या धाडून ही नेरी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरून सुसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत वारावतले. हे म्हज्या आवडासा करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सांबाळता. तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बाबा जेजूच्या मरणाचा आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वनाची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेंचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागीबंद बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी बर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकुळट कर. तांकां तुजे सगळे मेल्या समेस्तां तुजें पद दळीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तुजो पती, भगवान धर्मदूत, भगवान जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सकान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले ते प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुशिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पळोवंक दिवं नाका. आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रैकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटय. कित्याक रसपटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनभुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकां चरणय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशाप्रमाणे तिका शांती दियेन एक वडान सांबाळ तुजी येता आनी राजभट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो. माय मगसान एक वडा सगळस आनी एकामेकाक शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप घडतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप घडतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप घडतले आमकां शांती. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमच्या खातीर कुडसार मरण जिवन जाल्ली ती आनी थोड्याच वेळान सर्गार सोडून आमकां सर्वांक जिवंतपणाची बरवसो दिल्ली ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या हांव सेजा तुका मासारतां सदां पोसाय म्हाका दुसरें कितें चिंतें म्हाका नाका सोम्या जाय तूं जाय म्हाका अद्रेक सोम्या हांव सेजा तुका मासारतां सदां पोसाय म्हाका दुसरें कितें चिंतें म्हाका
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या भगी दिसात तुझ्या आपोवण्या पळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोश केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेविल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांची येवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळेत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी कोबार परगटूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपददार देव दाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्वायटांतली निवारो. दवेक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवार्थान भरवशान आनी मोगान तो बरूं आनी तुमची कुटुंबा जिनी बऱ्या करणे आनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशबरमाने चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावूंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर बी देवूं आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. मुखाचनो सांजुचे वाज बापाच्या ह्या पुणथळार वर्त्या फातयेणीन विश्वासान मागल्ले हांव जोडून घेतली म्हणल्यार त्या बरवशान आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार जमल्या सर फादऱ्याबांच्या नांवी हांव मागतां. मोगाचनो आयच्या दिसाचे भक्तीपण चलोवन व्हरन सक्रामेंताचें आराधन मीस नियाळ दिवन आमकां मागोवंक कुमक केल्ल्या मोगाळ फादर मनोहर फरांगीपेट कापोचीन तांच्या खोवेंताचे वडील ते जावन आसात. फादऱ्याबानो, तुमकां सर भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. कुमसाराक आदार दिवचे आमच्या कापोचीन फादऱ्या बरी एका हप्त्यान ते हांगासर येतात. फादऱ्याबानो, तुमचोय आमी उपकार बावडता. देखन बसया. मुखाचेनो आमी हरी एकल्यांनी जायते आशेवन मागोवन पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर ताचे आशिर्वाद आमी जोडल्यात. मिसाच्या वर्त्या बलिदाना मुखांतर समयांचेंच जिवीत दिवचें खाण आमी घेतलां आनी आतां ह्या सर्व सवय मेळोवन झुजवाजा मुखांतर आमच्या काळजाचे यात्रेक देवातान तूं आमकां मागोवन दिता म्हणल्यार त्या फातयेणीन हांगासर ताच्या पांयां तळी बरोवन घाल्ली ते सवा सबारांची जायत्या फातयेणीन मोगान बरवशान बरयल्ली. जुजेवाज बाप हें सगळें पळोवचो, हें सगळें समजोवचो, देवा लागीं मागून सगळ्यांक हें बरेंपण फावो करून दी करता म्हणल्या विश्वासान जुजेवाज बापाक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव ती भेटोवन दिता. मुखाचेनो आजच सकाळी एकल्यान फोन करून सांगलें विजय अडकाचो एकलो जीवदाळ साबून आयसीयून थंय फाटल्या 3 दीस जावन आसा. ताच्या खातीर मागा फादर आमच्या मदलें थोड्यांचें तरी मागणें देवाक पावतलें. परच्या दिसा बॉम्बे तावन गांवांक येवन थोडे जागे आपल्या भुरग्यां सांगाता पळयजे म्हूण चिंतून संतोशान राती जेवण न्हिदलो मनीस 12 वरार आपल्या कुडीच्या गरजेक उठलो. सकाळीं उठोंक ना म्हणजे स्ट्रोक जावन आतां श्रीनिवास हॉस्पिटलांत थंयसर आसा. आमचे कोणाचे तरी मागणे त्या
आस्पत्रेच्या खाटयेर न्हिदोन आसल्या तांकां लागताले म्हणले खंडीत पातयेणी म्हाका आसा आनी त्या पातयेणेन आमी मागया आनी आमचे मदें साबार आसात आमचे कडेन मागोवंक सांगली आमी मागता म्हण बसयल्ली आमच्या मागणेचेर हुंदो नासची म्हाका बरें जाता कोणगी म्हज्या खातीर मागता म्हूण चिंतून आशेवची तांकांय सुमयाच्या पांये तळी दवरया आनी कितें सर्व आमी हांगासर मागता तें सगळें बरो देव तांकां फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें आनी आशा हांगासर आयिल्ली अर्गां बोरवेल जुजेवाजा लागीं मागोवन आमी काडलें बरें उदक मेळिल्ल्याक तें सगळें कुटाम उपकारी काळजान जुजेवाज बापा मुखार देवाक अर्गां दिता 3 म्हयन्यां आदीं गोंयच्या एका भयणीचे चेन कचऱ्यांत गेल्ली हांगा येवन जुजेवाजा लागीं मागोवन गेली पूण 3 म्हयन्या उपरांत तिका ती चेन पाटी मेळ्ळ्याक ती फोन करून परच्या दिसा अर्गां तिणें पाटयल्यात आनी हांव येवन जुजेवाजाच्या पांयांक नमस्कार करता म्हणून तिणें उचारल्या PUC CBSE रिजल्ट येवंक मागलें बरें मार्क्स मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात काम मेळाजे म्हणून कामाच्या सोदण्यार आशिल्ल्याक बरें काम मेळ्ळ्याक ताणें अर्गां दिल्यात 10वेच्या परिक्षेंत डिस्टिंक्शन मेळाजे म्हणून आशिल्लें आनी डिस्टिंक्शन मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात ते सवा प्रेग्नंट आसची एकली भयण तिचे सर्व प्रॉब्लम सॉल्व जावंक मागता भायल्या गांवचे इंटरव्यूवांत बरें काम मेळोवंक मागलां तोंडार आसची काळी खाता एका चलयेच्या तोंडाची गूण जावंक मागता एलर्जी पिडा गूण जावच्याक UK प्रोसेस कितेंच कॉम्प्लिकेशन आसतना बऱ्यान जावंक भुरग्याच्या देण्या खातीर साबार जोड्यांनी मागलां UKची एग्जाम बऱ्यान बरोवन ताची रिजल्ट मेळच्याक डिप्लोमा एग्जाम बरयल्ल्या शिकोवंक बरी मोत जाणवाय मेळोवंक आवय मागता दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक सोरांनी चोरिल्लें भांगार पाटी मेळोवंक त्या कुटुंबांची मागतात गोवान पुतान आमाल पियोणें सोडून कुटुंबान मोगान जियोंक मागतात दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक मागला बरें काम विजा मेळोवंक सबारांनी मागला बावळो दूख गांठी दूख गॅस्ट्रीक पांयांत उजो गूण जावंक मागतात एकल्याचें गँग्रीन गूण जावंक एकल्याक आर मारिल्ली पिडा गूण जावंक घरांत बरें भाडें मेळोवंक आशेवन आशिल्लें नव्या घरचें काम बऱ्यान अखेर जावंक बऱ्या सैरिके खातीर सबार युवक युवतींनी तशें तांच्या घरच्यांनी मागलां बऱ्या भलायके खातीर सुमार कुटुंबांच्यांनी मागलां देव आपणे लाभच्याक मागोवंक विनंती केल्या रिवॅल्युएशनांत बरें मार्क्स मेळोवंक जाग्याच्या केसींत जैत मेळोवंक IMU CETंत बरें रँक मेळोवंक रिपोर्ट नॉर्मल येवंक जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी घाल्ले कोर्ट केसींतावन सुटका मेळोवंक घरची मागतात आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक दुसऱ्या भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन आसा तिचें पिरियड्स नॉर्मल जावंक ती मागता एकल्याच्या पांयांचे बोटाची दूख गूण जावंक 20 वर्सां घराक वाटना वाटे खातीर मागोन आसात एकल्याचे थायरॉयड वर्टिगो युरीक ॲसीड गूण जावंक मागला हिमोग्लोबीन सोडून भुरग्याचे देणे फावो जावंक पोटांतलो गेड्डो गूण जावंक शुगर लेवल नॉर्मल जावंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक कुटुंबान शांत समाधान संतोष राज करच्याक आवयची वायट संवय सांडून तिका बरेंपण मेळच्याक भुरगीं मागतात न्हवऱ्याचें शोल्डर पेन गूण जावंक मागता ब्रेस्टाचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक कितेंय प्रॉब्लम आसल्यार तें गूण जावंक मागता इज्रायलाची इंटरव्यू बरी जावन मेडिकल जावन विजा मेळच्याक दोग चेरके 7 आनी 5 वर्सांचे मस्त हट्ट करतात तांणी बरें जावंक घरची मागतात जाग्याचो वांटो पयशाक घेवन भावा भयणीच्या मतीक उजवाड मेळच्याक त्या घरची मागतात काजार जावन 7 वर्सां जाल्ल्या जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभोवंक भुरग्यांक शिकोवंक मतीक उजवाड मेळच्याक ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी दिश्ट सारकी जावंक कॅनडा पावल्ल्या कुटुंबांक बरें काम मेळोवंक फिनलँड प्रोसिजर बेगीन जावन थंयसर पावच्याक मागतात एकल्याच्या आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक भायल्या गांवांत आसचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक भायल्या गांवांत आसच्या आपल्या दादल्या कामाचें काडलां
ताका बेगीन बरें काम मेळोवंक पतीन मागता. हार मारून आस्पत्रेंत आसचे एकल्याक बेगीन बरी भलायकी मेळोवंक घरची मागतात. आनी सबार आनी विविध तेसावां बरोवंक ना जावं पुरो. थोड्यांनी बरयल्लें म्हाका समजूंक ना, पूण जुजे वास तें समजून देवा तावन मागोवन दितलो. हरी एका पिडेतावन कितें सर्व आमी भोगतांव. कुटुंबांत कश्ट संकश्ट नासमाधान पिडाशिडा समजणी नासतना जायत्या कुटुंबांनी असलें उणेपणी आसा. भुरगीं परगांवांत आसात, आवय बापायची खंत ना, हुस्को ना, कुटुंबांचे संबंद बरो ना. आमच्या घरांत आसची मालगडी तांकांय देव राखून दी, सांबाळून दी. आनी ह्या पुणथळा खातीर विविध रितींनी कुमक करचे आदार दिवच्या हरी एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी. आनी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या नवें चलोन व्हरच्या पाद्र्याबांक आनी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या पाद्र्याबांक बरें मन दाखयतल्या हरी एकल्याक देव राखून व्हरून दी. आमच्या मुडीपूक तशें ह्या पुणथळाक सेवा दिवंक येवंक आसचो पाद्र्याप ताची भलायकी बरी नासतना आस्पत्रेंत आसा. ताणें बेगीनच बरी भलायकी जडून ह्या पुणथळार ताचें मिसांव करच्याक देव ताका फावो करून दी. आनी सांगाताच आमी पातयेन मागल्लें हांगासर साबार आसात. आमकां हरी एकल्याक आमच्या काळजाचे अत्रेक मेळोवंक आसात. आमी मागल्लें मेळोवंक आसा. देखून म्हज्या दाव्याक उजव्याक आशिल्ल्याक पळोवया आनी आमी एक आमच्या पैक नामान मेरी आनंद बापा हात वयर घाल मागता आसतना ताका देवा तें बरें फावो कर म्हणून आमी मागया. केदळ आमी हेरांक मागता आसतना देव आमकां दिता. देखून पळोवया, सड्ड पळयचें म्हणून न्ही, तो कोण दादलो मनीस गी, बायल मनीस गी, भुरगो गी, तरणाटो गी, बाळशें गी, आयिल्ल्या सगळ्यांकी बरें जावं दी. कित्याक तुज्या कुशीन आसलो तिशीन पळयता. सगळ्यांकी आमी पळयता आसतना सगळ्यांकी बरें जाता म्हणल्यार त्या पातयेनीन दिंबी घालया. एक आमच्या पायक नामान मरी आनंद बापा हांगासर जमल्या सगळ्यांक आनी ह्या पुणथळार बरें आशेन येवच्या हरी एकल्याक जुजे वाज बाप मागोवन दिवन दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका. पूण समी तुजे गेली. आमेन. दिंबी घाल्ल्या बरीच पावसा खातीर आमी मागोवंक आसा. 3 नामान मरी आमी भेटोवया. पूण गोंयकारांनी भियोवचें नाका. पावस आयल्यार आमी कशें गोंयां वेचें तुमकां आडकळ जायना. तुमी रयलार बसल्यार पावस भायर पडटा. पूण हांगासर गांवांक उदकाची गरज आसा. देव ही भाग आमकां हरी एकल्याक फावो करून दी. पावसाचे देणे आमकां मेळून दी. हात वयर घाल. 3 नमान मरये. पावस आमच्या शेजारा तिशीन इशीन सगळ्यांकी पडोवन दी आनी निमाणें आमकांय तो दिवन दी म्हणून मागया. नमान मरये तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर देव आनी देवी फळ तुजे कुशीचें भगवंते बरी देवचमे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमन मरिये कृपेन तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर देव आनी देवी फळ तुजे कुशीचें भगवंते बरी देवचमे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमन मरिये कृपेन तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर देव आनी देवी फळ तुजे कुशीचें भगवंते बरी देवचमे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. महिमा पप्पा गनी पुता गनी पवित्र ज्ञान सोदी भगवंत तुझो बाजाची लतीन समिया काकुलतामची कर क्रिस्ता काकुलतामची कर क्रिस्ता आयकमकाम क्रिस्त दैन आयकमकाम सर्गींच्या देव बापा देवा पुता संसाराच्या तारोता देवा पवित्र आत्म्या संतेसी मातेंद्र एकच देवा गोंयचे बेनवले जन्मल्ल्या सांज देवास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांज देवास बापा दुबळे गायची जिनी जियेवन सो गुर्त जावन तृतीया पांयांनी सगळे मिसांव
पावून काम केल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवण्याक संपडलेल्या कॅथोलिकांची बिरमोत पबल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर मोर्यमायेचो सेवक जावन आपणाक मोर्यमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकांत बसून नाश जावन वेच्या कॅथोलिक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर कोणताचे भक्तीपण आदान मोर्यमायेचो मोग आमच्या काळसांनी बरोवंक पेरण दिल्ल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर कष्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावण तांकां बुजयल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर देवाचेर बवार्थ दवन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवार धैर्यान ससल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर भुरग्यांक जल्दूंचे बागनातल्या वसत देवा लागीं विनंती करच्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर बवार्थ सणान पयस केल्ल्या शिळ्यांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर देवाच्या मोगाची घटसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसारिल्ल्या सांज देवास बापा मपसत विनंती कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले समकाय सुम्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले समकाय सुम्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले ये सांज देवास तू आमचो शरद जावन आसाय आनी सर्गीचा देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एकादर्श तुवें चलयले वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फांगत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें नांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गपान समर्पिता सांज देवास देवाच्या मोगान तुजे काळीज करतले तुजे जिणयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी जसो मोग हजारो लोकां वंशाक तूं सुसुरीत जालोय अंतकारांत बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट ओगडायल्या सशीं तूं धांवनाय तांकां जिविताचें उतर प्रकट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसां करतना तुका बरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेकीन उसलो स्पिरीट आमकां काळजान कितलात काम देवाचें उतर प्रकट करून आमची काळजां बस कर पेलाचे बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांज देवास दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिरेंत रस्त्यांचो तूं विशेश मोग केलय तांच्या गरजांक तूं पावलय तांची दुकां तूं पळसलीं तांच्या जिणेन नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावनाच्या मोगान शेष आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मारी शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टतल्या तें पळोवन तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांज देवास संसारी देवाच्या हातांत देवाची विशेष मदत तेजे सगळ्या आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासर केले आज सर्गराजान देवा संगीत आसाय तेंकां तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचेर करून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या देवा लागीं विनंती कर सांज देवास देवाच्या मोगाळ मोगितावन केदीन पयस सोंगा सोडी नाका दुश्मनाच्या सर्व संतानांकारा कोंडवळ बवरता काडूच्या सिंगपरी जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोंक मोरयेच्या गोपान रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संसारीक दोन तुझे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरान सपनां जिवीचे भाग आमकां मेळचे कर आमेन सोम्यांचे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टांत आनी अडचणींत सांपडल्या थंय तुजें काळीज कितलो मोवाळ म्हणलें तुजे पुतेन विस्मीत करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणी आनी मरणांत जायतीं आजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सपेच्या गोपान ओडून हाडली तांचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आमची पिडा गूण कर आमकां कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतल्या अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन ल्हान भुरग्यांक घेवन हांगासर मुखार या सकडां तुमची ल्हान भुरगीं बाळशीं बरी खबर तुमच्या थंय आसा जाल्यार थंयत रावन मागा त्या भुरग्याक बेसां मेळोवन दी
आपल्या सकडांनी भुरग्यांनी हात जोडून रावूंक आसा जेजून तुमकां जुजेवाजा मुखांत्र बरी भलायकी दिवंक आसा आनी तुमी आतां परवांतान इस्काल सुरू जाता हो निमाण तुमचो हप्तो देखून आज हांगासर आयिल्ली शिकोवंक म्हज्या मोतेक उजवाड दी हांवें बरो भुरगो बरें भुरगें जावंक आसा खालतो जावन म्हज्या पप्पा मम्मीक हांवें तांणी सांगिल्लें आयकून इस्कालान बरें करून शिकोवंक आसा म्हज्या पप्पा मम्मीचेर बेसांव घाल घरा म्हजी माय बाब आसा तर तांचेर बेसांव घाल म्हज्या भावा भयणीचेर बेसांव घाल बरें करून हात जोडया आनी मागया तुमचेर प्रत्येक आशिर्वाद ह्या घडी आशिर्वादाचें मागणें आमी तुमचेर करता सर्गीच्या मोगाळ बापा तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारी धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापय आनी आमी तुजीं भुरगीं म्हूण कळयलें तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेन घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो तांच्या जिवनपणांतय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी नेटयलाय आज ह्या भुरग्यांचेर पाद्र्याबानी सक्कट तुमचो हात उखलून तांकां आशिर्वाद दिवंक आसा आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर पिडे शिड्यांतलें आनी वायट विघ्नांतलें निवार म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूची देख घेवन तांणी कुडीन जाणवायन आनी देवाच्या कृपेन वाडोवंक तांकां तुजो आदार दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेना दिसा तुका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थंय येता तावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूंक आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवण्यान सगळी पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखी आनी उजवाडा जिवितांत मेटांनी सोडून तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोल मेळूंक आमेन. सांजुजे वाज सर्गीच्या राजांत बापाचो एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा तुमी सगळीं ताच्या बापान बसयल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून सासणाच्या संतोष भोगूंक फावो आमेन. आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सगल्या भुरग्यां बाळाचेर आसूंक आमेन. Ogla pravi manduka
सेवास बापा आम्हा पासत विनंती कर भगीवन कुर्साचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन